Job chapter 22 verse 25. सर पदवेदार तुझे बंगार जातलो आणि तुझे मोलादीक रुपये जातलो. Numbers chapters 12 verse 6 and 7. सरेस्परांमुळे आयका मुजी उतरा. तुमचे मध्ये प्रवादी असा तेन्ना ताका हांव दर्शनान मुजी वळख ताचे कडे हांव सपनांत उलयतां. मुज्या सेवका मोयचे कडे तशें न्ही. सगळ्या मुज्या घराण्यान म्हाका तो पातयेणेसो. चॅप्टर 12 वर्स 8. ताचे कडेन हांव उलयतां मुखामुखी. आसा तशें न्हय ओपाऱ्यांनी आनी सरेस्पराचे रूप तो देखता. तर मुज्या सेवका मोयचे विरोध उलोवंक तुमकां कशें धैर्य मेळ्ळें? आयसाया चॅप्टर 1 वर्स 18. येया उलोवन पळोवया म्हणटा सरेस्पोर. तुमची पातकां तांबडी आसल्यार ती हिमा परी धवी जातली. ती रक्ता वर्णाची आसल्यार ती कापसा बरी धवी जातली. मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 33. देखून सोदा तुम्ही पहिले देवाचे रास आनी ताची कुशी आनी ह्यो सर्व वस्तूय तो तुमकां दितलो. लूक चॅप्टर 1 वर्स 37. कित्याक देवाक असाध्य जावचें कसलेंच ना. Psalm chapter 46 verse 1. देव आमचो आसरो आनी आमचे बोळ. कश्टाक आतांच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 21. कित्याक जंय तुजे दिर्वे आसा थंय तुजे काळीजी आसतले. Psalm chapter 34 verse 1 to 9. सर्व काळ सरेस्पराक अर्गां दितलो. ताची स्तुती निरंतर मुज्या तोंडांत आसतली. सरेस्परा ते मुजो आत्मो वडवीक उसारता. कालती हें आयको आनी संतोष भोगू. मुजी सवे सरेस्पराची महिमा गया. सांगाता मेळोवन ताच्या नांवाची स्तुती करया. सरेस्पराक हांव सोदतां तो म्हाका जाप दिता. सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता. ताचेर नदर लया आनी तुमचे मुखामोळ परजळतले. लजेन तुमची तकली पंदाक तुमी केदींच घालची नात. हांगा आसा एक दोलदिरो. सरेस्पराक तो उलो मारता. सरेस्पोर ताका आयकाता आनी सगळ्या ताच्या आकांतांतलो निवारता. सरेस्पराक भियेतल्यांक ताचो दूत वेडो घालता आनी तांकां सोडयता. साका आनी पळया सरेस्पोर कितलो बरो. ताका शरण येता ती सुभागी. सरेस्पराच्या भक्तांनो ताका भियोन चला. ताका भियोन चलतल्यांक कांयच उणें ना.